सगळ्यांना नमस्कार आणि आम्ही आयच्या कामकाजाक सुरुवात करूया. सगळ्यां पयलीं Speaker sir, under Rule 49(2), Rule of the Procedure and Conduct of Business of Goa Legislative Assembly, I seek postponement of star election number 5C, tabled by Alex Reginald, MLA Kurtali, will be answered next assembly session. Under Rule 49(2), Rule of Procedure and Conduct of Business of the Goa Legislative Assembly, I seek postponement on star election number 102 and 125, tabled by Sri Alex Reginald and Mr. Marvin Godino, will be next assembly session. Speaker sir, under rules of business procedure, I may be permitted to correct the annexure 1 to reply to under unstar election number 91. Corrected annexure 1 is placed on the table. फुडें धुकल्लो तारांकीत प्रश्न श्री रोहन खवटे. Yes, sir. I may be permitted to ask postpone star LQ number 1C. Speaker sir, postpone star question 1C as per printed. Speaker, sir, cricket म्हणटा तो एक इम्पॉर्टंट स्पोर्ट गोंयकारांक आनी देशाक. 2001 लास्ट आमकां एक क्रिकेट मॅच पळोवंक मेळ्ळी बिटवीन ऑस्ट्रेलिया आनी इंडिया गोंया, आनी त्या विशयाचेर एक टिकेट गेट स्कॅन्डल सुरू जालो. तो विशय इतलो व्हडलो जालो तेन्ना की इमिजिएटली पेंडसे कमिशन वॉज अपॉइंटेड. पेंडसे कमिशन took 2 years and submitted a report in 2003. It cost the state exchequer म्हाका दिसता जवळ 20 लाख तेन्ना. ताज्या मागीर काँग्रेस सरकार आयली आनी तो तसोच उरलो. 2012 लास्ट इयर मे द कॅबिनेट डिसिजना प्रमाणे नव्या सरकारान हो परत रिएक्सेप्ट केलो पेंडसे कमिशन रिपोर्ट. त्याच म्हयन्यान there was a complaint of irregularities by Stamina Club, Shiroda, Stamina Club, Mercedes Cricket Club, and Kurchore Gymkhana. There was a complaint of misappropriation of funds and other irregularities in GCA, and the main accused in both the areas which was put was Mr. Dayanand Narvekar. Speaker sir, माझो पयलो प्रश्न आसा, when was this committee which was appointed to investigate into the issues and submit the report as GCA comes under the purview of SAG, when was the 2-member committee appointed? How much time did it take to submit the report? आणि आतापर्यंत तुम्ही ॲक्शन घेवपाक डिले कित्याक जाल्या? Speaker sir, क्रिकेट हो खेळ सबंद देशांत न्ही जगांक प्रसिद्ध आसा. गोंयकार सुद्दां ह्या खेळा संदर्भात भरपूर उत्सूक आसात. त्यामुळे आमकां गोंयकारांक ह्या खेळा संदर्भात ज्यो वायट घडणुको ज्यो घडटात त्यो पसंद ना आनी सरकाराकय पसंद ना. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान सरकारान हाजेर ज्या वेळाचेर ही कंप्लेन अंडर सोसायटी एक्ट 20A सेक्शनानुसार सोसायटी रजिस्टरांक आयली आनी ताणें एक 2 मेंबराची कमिटी मिस्टर अनिल लवानीस एंड चेतन देसाय हाच्या अंडर जी कमिटी स्थापन करून ताजो रिपोर्ट 2012 सरकाराक ताणें धाडलेलो आसा. स्पीकर सर, कमिटीन रिपोर्ट 2 म्हयन्यान केलो. आता जवळ जवळ 16 महिने जाले. इट इज रनिंग विदिन द गव्हर्नमेंट. Was this a way to throw Narvekar out camp to get a new GCA committee? There were gross irregularities noted. Flight tickets, तुझे ground घेतल्या ताजी irregularity, personal use of Narvekar, advertising scam by Prerna International, air conditioning purchasing, electrical works, illegal GCA building जी सध्या आसा थंय ती ताका कॉन्ट्रॅक्टर कोण तरी सरोज राय म्हणून. हे सगळो जो घोटाळो जाल्लो, एंड ऑफ द डे इट वॉज अ कॉस्ट टू द स्टेट एक्सचेकर. स्पीकर सर, whether the report will be considered, accepted or rejected by the government, and whether you contemplate taking action by purview of this particular irregularities cost, आणि करतलो जाल्यार कितलो तुमकां टायम फ्रेम जाय? स्पीकर सर, ह्या कमिटीन जो रिपोर्ट जेन्ना आमचे सरकार समज धाडलो आनी ते प्रत्येक आमी जे क्लॉज आशिल्ले क्लॉज बाय क्लॉज आमी स्टडी आमी करतले आनी अजून ताजो क्लॉजाचो स्टडी चालू आसा. त्यामुळे हातूंत एक गोश्ट लक्षांत येता
की हाजो मेजर रोल जो आसा तो सोसायटी रजिस्ट्राराचो मेजर रोल आसा आनी दुसरो जो अत्यंत म्हत्वाचो रोल जो आसा तो GCAचो मेजर रोल आसा कारण GCAक पयशे आमी दिनात तांचो ओन फंड बट तो तांच्या ओन फंडाची जर इरेग्युलरिटी जाल्या आसत जर जायत जाल्यार ते रिकवर करपा संदर्भात ताणें एक्शन घेवपाक जाय एक आनी दुसरी अत्यंत म्हत्वाची गोश्ट समजा एखादी संस्था एखादो क्लब किंवा एखादे NGO जर तो व्यवस्थित काम करिना किंवा बाकीचे अशे तरेचे स्कॅन्डल हे सगळे जर करता आसत जर जायत आनी सगळ्या मध्ये एक खेओस किंवा डिस्टर्बन्स जर जायत जाल्यार सगळ्यांत मोठो रोल जो आसा तो परत सोसायटी रजिस्ट्रेशनाचो आसा की जर संस्था एखादी बरी चलना जर जायत जाल्यार एक्शन ताणें घेवपाक जाय आतां सरकार तातूंतल्यान डिनाय करिना की आमची जबाबदारी ना अशें आमी डिनाय करिना की आमकां क्रिकेट हो खेळ आसा जो पॉप्युलर आसा तो खेळ बरे पद्दतीन चलपाक जाय आनी गोंयच्या खेळगड्यांक ताजो बेनिफीट मेळपाक जाय ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी खंयच्या पॉयंटाचेर आमी ताजें एक्शन घेवपाक शकता ह्या संदर्भाची पॉयंट टू पॉयंट जे आसा आमी स्टडी चालू आसा की ती जर आमी वेवस्थीत स्टडी जाली नंतर की हातूंत जे एक्शन जे घेवपाक जाय एज पर कायद्यानुसार की ती एक्शन आमी जे सगळे पॉयंट समजून घेतले आमी एक्शन घेतले स्पीकर सर लॉ मिनिस्टर हांगाच आसा GCA कम्स अंडर द परव्यू ऑफ SAG रजिस्टर ऑफ कॉपरेटिव्ह सोसायटी सगळे आसूनी तुम्ही डिरेकॉग्नायज करा फाल्यां GCA डिरेकॉग्नायज करता तुम्ही यू डिरेकॉग्नायज GCA फ्रॉम SAG दॅट इज विदिन युअर परव्यू यू डोंट नीड रजिस्टर ऑफ कॉपरेटिव्ह नोबडी यू नीड इन दिस एक्शन कॅन बी कॉन्टेम्पलेटेड तुम्ही डिरेकॉग्नायज करा SAG जे तुम्ही आज गव्हर्नमेंट आसा इज बिकॉज ऑफ GCA इज अंडर SAG करेक्ट SAG सांग डिसकंटिन्यू कर म्हणून डिरेकॉग्नायज करता तुम्ही स्पीकर सर हांगा परत मॅटर जो आसा सोसायटी रजिस्ट्रेशना संदर्भांतलो की हांगा आमी जे पॉयंट जे मुद्दे हांगा त्या दोन कमिटीन जे रिकमेंड केल्ले आसा त्या रिकमेंड केल्ल्या त्या मुद्द्याचेर आमी सोसायटी रजिस्ट्रेशना सुद्दां सांगतले की तुमचोय रोल जो आसा अत्यंत म्हत्वाचो आसा की ताजेर तुमी एक्शन घेवपाक जाय ह्या संदर्भात आमी डायरेक्शन दितले एज ए स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट म्हणून स्पीकर सर म्हजें फक्त कितें आसा बिकॉज ऑफ वन मॅन वी लूज अ होल इंटरनॅशनल मॅच गोंयकारांक इंटरनॅशनल मॅच चुकता मेळना द BCCI इज नॉट गिविंग एनी इंटरनॅशनल मॅचीस टू गोवा एज ऑफ डेट टिकेट गेट स्कॅन्डल तो थंयच उरलो पेंड्से रिपोर्ट थंयच उरलो नवी कमिटी जाली वाय आर वी गोईंग अराउंड खंय तरी गव्हर्मेंटान एक्शन घेवपा जाय मे बी फ्रॉम SAG जावं मे बी फ्रॉम द ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स ऑर रजिस्टर ऑफ कॉपरेटिव्ह सोसायटी पूण लेट द गव्हर्मेंट एटलीस्ट टेल अस केन्ना घेतलो एक्शन ते पूण सगळे स्कॅम करतलो एकटो गोंयकारांचे स्टेट एक्सचेकराक जाता इतले पयशे घातलो आनी नोबडी वॉन्ट्स टू एक्ट ऑन दीस कितलीं वर्सां ते जाले IT जाले जाता थंय स्कॅम्स आनी सगळे पयशे पब्लिकाचे टॅक्स पेयराचे सो लेट गव्हर्मेंट टेक सम एक्शन ऑन दीस स्पीकर सर की हांवें आतां अनेक विशय सांगले पळय न्ही तशें तातूंतलेच की हे विशय चालू आसा की पेपरान येताले की बाकी सगळें आमकांय खबर आसा न्ही की तातूंतल्यान अनेक वर्सां म्हाका दिसता गेल्ले सादारणशे एक 8-10 वर्सां जनरल बॉडीचो मेंबर सुद्दां GCA ना त्यामुळे आज जो रिपोर्ट आमचे समोर आयल्लो आसा त्या रिपोर्टाची आमी स्टडी करता केन्ना घेतले आं केन्ना कितलो स्टडी करता आनी त्या नुसार जी लिगल एक्शन ताजेर घेवपाक जाय ती एक्शन घेता आमी बिफोर नेक्स्ट असेंब्ली श्री विजय सरदेसाय स्पीकर सर आन्सर जें दिलां ताजेर म्हणलां मिस एप्रोप्रिएशनाचें एलिगेशन आहा म्हणल्यार येस म्हणून सांगिल्लें आहा स्पीकर सर हो रिपोर्ट म्हजे कडेन आहा हांगा ह्या रिपोर्टान एकूय उतर ना मिस एप्रोप्रिएशन म्हणून सो जेन्ना मिनिस्टर उत्तर दिता की मिस एप्रोप्रिएशनाचें एलिगेशन नार्वेकाराचेर आसा म्हणून ते हय म्हणून तुमी कशें म्हणलें हो पयलो प्रश्न दुसरो म्हणल्यार जेन्ना तुमी मिस एप्रोप्रिएशन केलां अशें प्रिमा फेसी एक्सेप्ट करतात तेन्ना तुमचे कडेन प्रूफ आहा की पयशे ताजे एकाउंटांतल्यान GCA एकाउंटांतल्यान ताज्या एकाउंटांत गेल्या ओ कॉन्ट्रॅक्टरांनी ताका पयशे दिल्या ओ ताका तिसरें म्हणल्यार ताणी एलिगेशन केलां तें GCAचे चॅक ताणें सायन केल्या हें कितें प्रूफ तुमचे कडेन आसा आनी ना जाल्यार मिस एप्रोप्रिएशन तें कशें जालें आनी जेन्ना तुमी म्हणटात की आमी डायरेक्ट करतले म्हणून तुमी GCA कित्याक डायरेक्ट करना की पयशे तांचे आफ्टर ऑल मिनिस्टर म्हणटा की पयशे BCCI तांकां दिता सो तांचेच पयशे जर तांकां राखूंक जाय जाल्यार यू ऑल डोंट प्ले हांवें आतां सांगलें मरे. गिव अ क्लियर कट डायरेक्शन स्पीकर सर मॅटर फक्त GCA SAG पुरतो मर्यादित ना कारण GCA इज नॉट अ मेंबर ऑफ SAG
पण हांव तांकां मेंबरांक इतलें सांगूंक सोदतां, करप्शन आनी भानगडी तातूंत भरपूर आसा. उदाहरण, एज्युकेशन डिपार्टमेंटची जमीन काडून ITक दिवन IT कडच्यान ती GCAक दिल्या, ती इल्लिगल दिल्या. इट्स अ फ्रॉड गिवींग दॅट लँड. तो पळय ग्रावंड खेळटा पळय ते, ताजेर स्पेंड पयशे गेल्या हाणें ITन. दॅट इज अनदर फ्रॉड. जी जमीन पळय थंय घेवच नासली हांगा सुकूर, त्या जमनीच्या निमतान 10 कोटी 98 लाख रुपया मेळ्ळ्या. ते तिसरें फ्रॉड. तिनूय गजाली क्रायम ब्रँचीक दिल्ल्यो आसा. आय वील एक्सपिडायट अँड सी दॅट बिफोर मार्च दे कम टू अ कन्क्लुजन. तुम्ही GCAक डायरेक्शन दियात की म्हाका GCAक दिवपाची गरज ना. फायनली पैसे तांचे BCCI तांकां पैसे दिता. इज अ व्हेरी स्मॉल पार्ट. तांच्यांनी ताजी इंटरनल घुसपट आहा. तूं पळय मिस एप्रोप्रिएशन म्हणटा, तो रिपोर्ट सद्या फायल म्हजे कडेन आहा. ना म्हजे कडेन बाबा हांगा RTIंतल्यान बरें, मेळ्ळो तो म्हजे कडेन सद्या आसा फायल. तातूंत मिस एप्रोप्रिएशन म्हणजे उतारूच ना. ताजें कारण तांच्यांनी गुळमुळीत कितें केलां. स्पीकर सर, आनी एक प्रथा येवपाक शकता तसो गोंयांत. केला तो रिपोर्ट. मिसमॅनेजमेंट म्हणला. आमी त्या काका चड भितर इन्व्हेस्टिगेशन करपाक हांवें डायरेक्शन दिलां. पण त्या मिसमॅनेजमेंटा बरोबर देर इज अ मिसमॅनेजमेंट ऑफ गव्हर्मेंट फंड ऑल्सो बाय द सेम कमिटी हेडेड बाय मिस्टर दयानंद नार्वेकार. म्हणजे हांव एक क्लियर सांगता, जमीन ज्या पद्दतीन सरकाराची जमीन थंय दिल्या पळय आनी ITचो पयसो GCA खातीर खर्च केला, इज अ बीग फ्रॉड. सो आय एश्युअर यू दॅट बिफोर मार्च वील कंप्लीट द इन्व्हेस्टिगेशन. स्पीकर सर, एक प्रथा जावपाक शकता की जो कंप्लेनंट आहा ते एक्झिक्युटीव बॉडीन आहा, जो रिपोर्ट सबमीट करता तो एक्झिक्युटीव बॉडीन आहा. सो फाल्यां नवो जर सरकार आयलो, ते थोडे कंप्लेन दितले आनी चेंज जातली. अशें दीस मे बी अ रॉंग प्रेसिडंट. कित्याक कांय करूंकूच ना तुमी. लागले मार्च पर्यंत ताजेर आमी योग्य ती कारवाई करता. कंप्लीट इन्व्हेस्टिगेशन कंप्लीट करून मार्च सांगला हांवें. नेक्स्ट असेंब्ली सांगून ना. स्पीकर सर, आय एम व्हेरी क्लियर. आय हॅव नॉट सेड नेक्स्ट असेंब्ली बिकॉज नेक्स्ट असेंब्ली प्रॉबेबली इज इन जानेवारी. त्यामुळे हांवें मार्च म्हणला. मार्च 31, 2014 I will see that the matter is closed, investigation is closed and charge sheets filed. डॉक्टर प्रमोद सावंत. सगळे कंप्लीट इन्व्हेस्टिगेशन करता. स्पीकर सर, त्याच सीएमान आता उत्तर दिलं, जाता तितके बेगीन हेजेर एक्शन जावप अत्यंत गरजेचें आसा. कारण तो सरकार नवीन खंय म्हणटा म्हाका कळना, GCN म्हणटा काय आनी कितें तें. कारण आनी सरकार बदलचो ना आतां, सरकार होच उरतलो. तो GCN म्हणटा आसतलो. त्याची जाता तितके बेगीन एक्शन जावची हीच मागणी आशिल्ली स्पीकर. श्री मायकल लोबो. Sir, Honorable CM has answered what I wanted. येस. फुडल्या प्रश्नाकडे आम्ही या. श्री मामलेदार. Speaker sir, I may be permitted to ask question number 1C. Speaker sir, start question 1C as per Cyclostar. Speaker sir, हांवें विचारलेले स्कुलांच्या भुरग्यांक स्पोर्ट्स प्रमोट करपा खातीर सरकारान कितें स्टेप्स घेतल्या. उत्तर दिलां भरपूर. तांकां पयशे दिता 15 ते 20 हजार रुपया, मार्क्स दिता आनी स्पोर्ट्स मटेरियल दिता. पण बेजीक जी गरज आसा स्पोर्ट्स ग्रावंड खेळपाक ती अजून पर्यंत दिल्ली ना. सरकारान ह्या स्कूल भुरग्यां खातीर ग्रावंड्स अवेलेबल करून दिवपा खातीर कितें स्टेप्स घेतल्या. स्पीकर सर, स्पोर्ट्स प्रमोट जावपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान की सरकारान जी पावलां उखल्लीं आसा की त्या दृश्टिकोनांतल्यान जे अनेक विशय तुम्ही जे आन्सर प्रश्न जो विचारला त्या प्रश्नानुसार की आम्ही की बेजीक अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 स्कूल भुरग्यां खातीर टुर्नामेंट घेता.